तरी आम्ही ईशोपनिषदाचे आधी जे आवाहन मंत्र म्हणजे इन्वोकेशन मंत्र ताजेर थोडी चर्चा करू प्रयत्न करतो असं. आवाहन मंत्र तुम सगळ्यांक गोत असं. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. हाजे म्हाका कोंकणी भाशेंत भाषांतर मेळ्ळी मगर वतीन हे प्रयत्न केले ती. ताचो अर्थ अशें आसा, भगवंतू पूर्ण आसा, परिपूर्ण आसा, परफेक्ट अँड कंप्लीट. आणि तो पूर्ण आणि परिपूर्ण आशिल्ली मिती जाल्यार आतां न्हू आमी आणि ताची मिती जावन उद्भव जालेल्या आणि तेवय परिपूर्ण जावन आसा. असंख्य पूर्ण वस्तू उद्भूत कोर्ण सुद्धा जे शेष व्हरता तेवय पूर्ण आणि परिपूर्ण जावन आसा. तरी हे प्रमाणे हांवें मगर वतीने ह्या श्लोकाचे हे मंत्राचे भाषांतर केल्या. कसले क्षम करा ती. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीशाखान्वितंश्च. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा. मुरलीधर चरण प्रभू आणि सर्व भक्तांक मगले दंडवत प्रणाम. म्हाका ही सेव दिल्या बद्दल पुन्हा एक पंत म्हाका संदी दिल्या बद्दल हांव भोव तुमगेले आभारी आसा. तरी एक प्रस्तावना प्रमाणे हांव म्हगेले लेक्चर तयार केल्या. वेद म्हळ्यार कळ्ळें. वेद म्हळ्यार दिव्य आणि आध्यात्मिक ज्ञान. आणि ते दिव्य आणि आध्यात्मिक ज्ञान आमकां मेळ्ळें कृष्ण द्वयंपायन
व्यास किंवा वेद व्यासाला मेळ्ळे. वेद व्यास म्हळ्यार पराशर मुनी आणि सत्यवती गेलो पुत्र आणि शुकदेव गोस्वामी गेलो बापय आणि भगवंता गेलो ग्रंथ अवतार. इतले सगळे गुण वेद व्यासान आसत. तरी सत्य त्रेता द्वापर युगांतू एकूच वेद आशिल्लो. मस्त वेद नाशिल्लो, एकूच आशिल्लो. मस्त डीप भाव भयंकर गंभीर वाचन करसारखे एकूच वेद आसतालो. आणि व्यास व्यास म्हळ्यार विभाजन करतले नाव. तर वेद व्यासाने अनुकंपेने म्हणजे आमचेर करुण पावन कलियुगांत आशिल्ले मानवांचेर करुण पावन त्यांनी हे एक वेदाचे 4 वेदांतू विभाजन केले. आणि त्या मिती जावन ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आणि यजुर्वेद अशी 4 वेद झाले. पयलो आशिल्लो ओरिजिनल 1 वेद ते कट केले. कल्ल्याक तशें केलें तांणी म्हणून विचारल्यार ती आमगेले आता ज्या युगांत आमी राबता ते कलियुगांतू ते कलियुगाची ती आवश्यकता जावन आशिल्ली. तरी श्रीमद भागवतम वेदव्यासानेच बरयलें त्या श्रीमद भागवतांतू एक भोव गमटो श्लोक आसा जे सूत गोस्वामी म्हणटा ती कलियुगांतू जन जे आसा ती तांगल क्वॉलिफिकेशन्स ते कशे आसतले म्हणून ताचे बद्दल आसा. ते म्हणटा प्रायेण अल्पायुषा सभ्य कलौ अस्मिन् युगे जनाः मंदाः सुमंदमतया मंदभाग्या हि उपद्रता. पहिल्या स्कंदांतूच हो श्लोक येता. ताजे भाषांतर अशें आसा. हे विद्वान ऋषीनो कलियुगांतू लोकांगली आयु कमी आसतली. ते झगडाळ आसतले, आलशी आसतले, पथभ्रष्ट आसतले, दुर्भाग्य आसतले आणि केन्नाय विचलित म्हणजे डिस्टर्ब आसतले. तरी असले हे जनसमुदायाक ओरिजिनल वेद तांणी ताजो अभ्यास करून ताजो फायदो घेवचो म्हळ्यार असंभव आशिल्लें. म्हणून वेद व्यासाक करुणेन ताणें एक जो ओरिजिनल वेद आशिल्लो ते 4 वेदांतू भाग केले. मात्र न्ही 4 वेद केले आणि ते प्रत्येक वेदाक आपणा शिष्यांपैकी एक महान ऋषीक तांणी नियुक्त केले आणि सांगले तूं आता हे हाजे प्रचार तूं कर. ह्या प्रमाणे 4 वेद लाभले. आणि प्रत्येक वेदा संगत तांणी उपनिषद जे आसा ती तांची लिखाण केले. कितले उपनिषद आसा ते म्हळ्यार 108 उपनिषद आसा ती. 108 उपनिषद आसा ती. तांतुले मुख्य 8 उपनिषद हांगेले नांव सांगता ते म्हळ्यार ईशोपनिषद, केनोपनिषद, कथोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद आणि ऐत्रेय उपनिषद. ह्या प्रकारे 8 उपनिषद जे आसा ते महत्वपूर्ण उपनिषद लेखता ती. आणि तांतू पैकी ईशोपनिषद जे आसा यजुर्वेद जे आशिल्ले ताजो भाग जावन ईशोपनिषद आसा. तरी 4 वेद 108 उपनिषद वेदांत सूत्र महाभारत. महाभारतांतू जशी आमकां गोत आसा की भगवद्गीता महाभारतांतूच येता. हे सगळे लिखाण आणि वेद व्यासान केले. आणि हे लिखाण केले आणि तांच्या मनांत आयलें की हे कलियुगांतू लोकांक हे असले ह्या नमुन्याचे जनसमुदाय जे आसतले तांकां अशीच तोंडान सांगून म्हळ्यार आयकून श्रवण करून तांकां वेदाचे मतितार्थ कळच शक्य ना. ते मितीन तांणी वेद व्यासाने मुद्रित म्हणजे लिखित जे ग्रंथ आसा ते आध्यात्मिक ग्रंथ ते तांणी ताजो प्रारंभ केलो. ही पायोनियर्ड दॅट मूव टू कम विथ प्रिंटेड रिटन. प्रिंट करनाशिल्ले हे नाशिल्ले प्रिंटींग हे नाशिल्ले जाल्यार बरयलेले हे तांणी ताजो प्रारंभ केलो. लोकांक आवश्यकता समजून तें केलें. जाल्यार वैदिक परंपरेंतू गुरुकुलांतू
गुरु जे असं मंत्र त्या मंत्रात उच्चार करतालो किंवा खंयचे एक विशयाचेर उलोवंचे असले त्या विशयाबद्दल तो उलयतालो गुरु आणि ते उलयलेले शिष्य ताजे श्रवण करताले आणि श्रवण केले मिती ते पूर्ण म्हणजे ध्यान तांत घालून तांगले म्हणजे इतले ते तीव्र तांगले अटेन्शन आशिल्लें कॉन्सन्ट्रेशन आशिल्लें आणि इतले प्रभावी आसताले की की तांकां श्रवण केलेलें पुरा तांकां स्मरण उरतालें. एक पंत कोण आयकल्यार गुरु लतावन किंवा एक पंत आयकल्यार सुद्दां खंयचे वेदा विशय खंयचे महत्व विशय आध्यात्मिक विशय आयकल्यार एक पंत आयकल्यार तांकां ताजे पुरा पाठांतर जातालें. तांकां असले विद्यार्थ्यांक श्रुतीधर म्हणटात. एक पंत आयकना फुडें फुडें चलचें. आयच्या कलियुगांत तूं श्रुतीधर फार अगदी कमी आसा ती, जाल्यार आमगेर परंपरेन तूं चैतन्य महाप्रभू जे आसत तांगेले चैतन्य महाप्रभूले आविर्भाव जो आसा 28 मार्चक आसा आणि चैतन्य महाप्रभू स्वता श्रुतीधर जावन आशिल्ले आणि ह्या संबंधी एक कथा आसा. ती कथा वेळ मेळ्ळ्यार हांव अंती सांगता, पण तूं चैतन्य महाप्रभू स्वयं 550 वर्षां पयले तांगेलो आविर्भाव आशिल्लो. तर ते ही वॉज श्रुतीधर. आमकां आश्चर्य ना कारण तो ही वॉज ते अगदी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंत अशें उदार पुरुषोत्तम म्हणटात तांकां आशिल्ले मी तांणी श्रुतीधर आसचे जाल्यार आश्चर्य न्ही. जाल्यार ते श्रुतीधर आशिल्ले आनी ते ह्या संबंधी एक गोमटी लील आसा तांगेली. ती लीला हांव म्हाका वेळ मेळ्ळ्यार एक कडेन हांव सांगता. सद्याक आमी मुखार वचया. तरी आता श्रुतीधर ह्या युगांत तूं सापडचे भोव कठीण आसा ती. जाल्यार इतलें कठीण जाल्यार आमकां मगल खबरी घेवची आसल्यार 5 मिनिटां पयलें हांव खंय कल्लें दवरलें आनी कल्ल वाचलें ते आतां उगडास व्हरना. आय एम 82 years old. ते मितीन उगडास व्हरचें भोव कठीण जाता. तरी ते मितीन आमचे असल्यांक लिखीत आणि मुद्रीत ग्रंथ म्हत्वाचे आसा ती. आणि त्या खातीर आमगेल्या संप्रदायांत श्री भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर आणि आमगेले भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद तांणी हे प्रिंटेड बुक्स तांणी प्रचार करूंक सुरू केलो. तांणी त्या मिती सरस्वती ठाकूर म्हणताले की बृहद मृदंग म्हळ्यार प्रिंटिंग प्रेसीस विच कॅन कीप ऑन प्रिंटिंग बुक्स ही कलियुगाची गरज आसा. म्हळ्यार लोक आयकून किंवा तांच्यातून बदलाव येवचे ना श्रवणाने ते मी हें गरज आसा म्हणून तांणी तें स्टार्ट केलें. तरी वैदिक ज्ञान जे आसा श्रवण केलेले ज्ञानाक किंवा काय असले ज्ञानाक श्रुती म्हणटात. श्रवण करून येयलेलें ताका श्रुती म्हणटात. आणि हें समजून घेवचें आमकां कठीण जाता. श्रुतीचें ज्ञान समजून घेवचें आमकां कठीण जाता. त्या मिती वेदव्यासाने स्मृतीशास्त्र स्मृती म्हळ्यार ताजे तांणी लिखाण केलें आणि पुराण ग्रंथ महाभारत गीता इत्यादी हाजे मिती हाजे तांणी प्रिंट केलें. ताजे मिती श्रुतीशास्त्रांत जे दिलेलें आसा तें समजून घेवचें सुलभ जाता आसा. एक उदाहरण दिवचें म्हळ्यार वेदांत सूत्रांतू एक वाक्य आसा जन्मादि यस्य यतः इतल्यांची व्हेरी क्रिप्टीक सेंटेन्स. अगदी क्रिप्टीक म्हणटात न्ही तशी इंग्लिशांत इतल्यांची दिल्या जाल्यार हाचेर क्रिप्टीक सेंटेन्साचेर क्रिप्टीक वाक्याचेर जे आसा मस्तितले म्हळ्यार स्मृतीशास्त्रांत म्हळ्यार श्रीमद भागवतमांत किंवा श्री भगवद्गीतांत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आमकां मेळटा. ते आमी ती स्मृतीशास्त्र उपयोगी आसत. म्हळ्यार परम आतां हे जन्मादी यस्य येता ताजे बद्दल आमकां हाजे एक्सपांड केल्यार स्मृतीशास्त्रांत तातूंत आमकां माहिती मेळटा की श्रीमद भागवत पुराणांत भगवान म्हळ्यार कोण, परम सत्य कोण असं पूर्ण आणि कशी पूर्ण असं आणि हाजे वर्णन आमकां मेळटा.
तो स्मृतीशास्त्रांचे अध्ययनाने श्रुतीशास्त्र आमकां कळटा. हे संक्षिप्तांत तूं सांगता गेल्यार ही माहिती आसा. 8 उपनिषदांपैकी ईशोपनिषद जे आसा तें महत्वपूर्ण जावन आसा. आनी हे समजून घेवच्याक आमकां श्रीमद भागवतम, भागवत पुराण, भगवत गीता आतां जे आमकां सहाय मेळ्ळ्यार आमी तें सुलभ रितीने समजून घेवं. तरी ईशोपनिषदांतूं 18 श्लोक आसा ती, आनी ताजे पूर्व एक श्लोक आसा, आनी तो श्लोक आमी म्हणलो ताका इन्वोकेशन मंत्र म्हणून येता, आवाहन मंत्र म्हणून येता. कोंकणांत तूं एक्झॅक्ट वर्ड गोतना जाल्यार हे लेखता की आवाहन म्हणून येता म्हणून. तरी हे 8 श्लोकां पयलें हे आसा. तर ताजे म्हाका ताजे बद्दल उलोवया म्हणून दिसता आनी तें हांव उलयतलों. परम सत्याचे परम सत्य म्हळ्यार कोण? परम सत्या बद्दल श्रीमद भागवतांतूं एक गोमटो श्लोक आसा. ते परम सत्य म्हळ्यार कल्लें, ताजे आमकां माहिती दिता. वदन्ति तत्तत्त्वविदा तत्त्वं यज्ञानम् अद्वयं ब्रह्म इति परमात्मेति भगवान इति शब्दते. जे क्रिप्टिक एक वाक्य आशिल्लें ताजे बद्दल डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आमकां श्रीमद भागवतांत मेळटा. वदन्ति तत्त्वविदाः तत्त्वं यत् ज्ञानम् अद्वयम्. परम सत्य म्हळ्यार एब्सोल्यूट ट्रुथ, जाणटेल विद्वान आध्यात्मवादी तत्ववेत्ता ह्या अद्वैत तत्वाक परम, ब्रह्म, परमात्मा आणि भगवान ह्या नावांनी आपयता. ती म्हळ्यार परम सत्याक 3 नावांनी आपयता. एक म्हळ्यार ब्रह्म, दुसरें म्हळ्यार परमात्मा आणि तिसरें म्हळ्यार भगवान. हे 3 नावां. तरी ज्ञानी लोक जे आसा ते ब्रह्म गेले म्हळ्यार ताजो अनुभव करता ती. आणि श्री कृष्ण म्हणटा की परम सत्याचे एक आंशिक ज्ञान म्हळ्यार ब्रह्मज्ञान. आंशिक म्हळ्यार पार्शल अंडरस्टँडिंग ऑफ दॅट. तरी आणि आमकां आमी भक्ती मार्गांत आसा ती, तरी आमकां म्हळ्यार भगवान साक्षात्कार प्रिय जावन आसा जाल्यार आमी हे समजून घेवंका की कोण ज्ञानी लोक आसा ती ते ब्रह्म गेले तेजाचे म्हळ्यार एफल्जन्स आसा, ते एफल्जन्साचे ते वर्शीप दॅट एफल्जन्स. तरी ते जे आसा ताजे बद्दल सुद्दां आमकां मनांतूं एक प्रमाणाचे कंटेम्प्ट आसूं नये, तिरस्कार आसूं नये. त्याक म्हळ्यार ब्रह्म तेवे एक म्हळ्यार परम सत्याचेंच एक अंश जावन आशिल्ली मी ती. वी शूड गिव इट ड्यू रिस्पेक्ट. तरी भगवत गीतेंतूंची तेमी ती म्हणचें की श्रुती शास्त्र सांगा ती आमी बाकीच शास्त्र वाचता ती भगवत गीतेंत एक बोगमटो श्लोक आसा. तुमकां ज्ञान आसतलें. ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य च अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च. हाचो अर्थ सुलभ अर्थ म्हळ्यार कृष्ण म्हणटा अशें आनी हांव निराकार ब्रह्माचो आश्रय जावन आसा. जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत जावन आसा आनी चरम सुखाचे अगदी स्वाभाविक पद कोणागेलो आसा तसलो जावन हांव आसा. म्हळ्यार ब्रह्म आमी ब्रह्म ज्ञाना मागची आशिल्ल्या बद्दल आमच्या मनांत एक पण दिसता की आमी भक्त आसा ती तशी तशी न्हय. दॅट इज ऑल्सो एन आस्पेक्ट ऑफ परम सत्य. तेमी ताजे बद्दलय आमच्या मनांतूं आदर आसता. तरी हे एक म्हाका सांगचें आशिल्लें. दुसरें म्हळ्यार
ज्ञानी पहिले जालें. दुसरी कॅटेगरी योगी. योगी म्हळ्यार हृदयस्थ परमात्मा गले अनुभव करताले. Those who recognize the परमात्मा in the heart. परमात्मा जे असं सगळ्यांगले हृदय असं भगवद्गीतेतून एक श्लोक येता, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति. भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया. तरी ईश्वर परमात्मा जो असं प्रत्येक हृदयान तो निवास करून असं आणि त्या परमात्माचेरी केंद्रित करता ती जे योगी असत ताजेरी ते केंद्रित करता ती. आणि भगवद्गीतांतून हाजे बद्दल आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा की कृष्ण म्हणता, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांतकृत वेदवित् एव चाहम. सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो. तो परम सत्याचे परम परमात्मा जो जावन आसा ताजो तो परमात्मा जावन हांव सगळ्या गेल्या हृदयांत असं, सगळे प्राणी मात्रांच्या हृदयांत असं. आणि मत्तः स्मृती, मत मीत जावन स्मृती आणि मत्तः स्मृती ज्ञान, ज्ञान आणि अपोहन, अपोहन म्हणजे विसरचे, विस्मृती. स्मृती आणि विस्मृती दोन्ही मल्ल्या थांब येता म्हणून. आणि हे ह्या अशी परमात्मा गले तरी ध्यान कोण करता ती योगी करता ती. तरी दिस इज देअर इन भगवद गीता. आमी ती उपनिषद आसंगा ती आमकां बाकीचे श्रीमद भागवतम आणि भगवद गीता हाजे वाचन करचे अगत्य आसा. इट इज एसेंशियल दॅट वी रीड दॅट. तिसरं म्हळ्यार ज्ञानी आणि योगी हे हांगले जे साक्षात्कार आसा तो आंशिक असो साक्षात्कार, पूर्ण नाही. जाल्यार भक्त भगवंतागल जे भक्त आसा ती तांगल साक्षात्कार जो आसा तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंतागल साक्षात्कार म्हणजे सच्चित आनंद. तिन्ही आस्पेक्ट, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण. सर्व कारण कारण झालेले सच्चिदानंद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंतागले अनुभव जो आसा तो भक्तांक मेळता. ते संपूर्ण पूर्ण साक्षात्कार म्हणटा. पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते. ते पूर्ण अनुभव जो आसा तो आमकां सच्चिदानंद भगवंतागले अनुभव तो आमी मनांत घेवंक. तरी पूर्णतेची कल्पना आमकां श्रीमद भागवतमान थांब सुद्धा मेळता की हे आमी जे युगांत आसा ती आणि आमी तरी हाजे सृजन जे आसा आमी आमगेले हे पृथ्वीचे आणि सगळे सृजन जे आसा ते जाल्या भगवंत आमी ती जावन. ब्रह्मा इज द सेकंडरी क्रिएटर, जाल्यार ओरिजिनल क्रिएटर इज द सुप्रीम लॉर्ड कृष्ण हिमसेल्फ. आणि हाजी जर आमकां पूर्णत्वाची कल्पना जर करता जाल्यार वी हॅव टू कन्सिडर दॅट पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. हाजी जर कल्पना येवंक जाल्यार आमकां भगवद्गीता आणि श्रीमद भागवतम हाजे जे आसा ती श्लोक आसा ती ताजो आमी अभ्यास करता. तरी श्रीमद भागवतमांतू दुसऱ्या स्कंदांतू एक श्लोक आसा. तो श्लोक श्री कृष्ण जो आसा ब्रह्माजी लागीं सांगता आसा. तांचो म्हणटा, अहमेवासमेव अग्रे न अन्यत् यत् सत् असत् परम पश्चातहं यत् एतच्च यः अवशिष्येत न सह अस्मि अहम. श्री कृष्ण ब्रह्मा सांगता असं, अहमेव आसम एव अग्रे. म्हळ्यार हे ब्रह्मा सृष्टी पूर्व, सृष्टी अस्तित्वांत येवची ताचे पूर्व हांव विद्यमान आशिल्लो. म्हळ्यार आय वॉज देअर बिफोर द सृष्टी
material creation came into existence, ताजे पूर्व हांव आशिल्लो. I was there before that. न अन्यत यत सत असत परम विद्यमान आशिल्लो. केवल हांव आणि कोणे दुसरे कोणे नाशिल्लें. I was alone. तावळी सृष्टीची कारण स्वरूप भौतिक प्रकृती ती सुद्धा नाशिल्ली. म्हणतात प्रकृतीन केलें म्हणून. प्रकृती सुद्धा नाशिल्ली. आता आणि ब्रह्माक कृष्ण सांगता आता जे तू पळयतास तो हांवाची आणि प्रळया उपरांत जे शेष आसतले तो सुद्धा हांवाची. म्हळ्यार अदे जाल्यार आमी पूर्णते बद्दल कल्पना घेवया. what is really पूर्ण, that which exists before and that which exists after also. दोन्ही तर हातून आमी हे समजून घेवया की पूर्णत म्हळ्यार केलें म्हणून. पूर्णमदः पूर्णमिदम. तरी ह्याच प्रमाणे भगवद्गीतेन तू कृष्ण म्हणता अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुध भाव समन्वितः. अहम सर्वस्य प्रभवो. तरी त्या श्लोकांत तू कृष्ण म्हणतस हांव समस्त जे आध्यात्मिक आणि भौतिक जे जगत आसा ते ताचे कारण हांव जावन आसा. दे आर देर बिकॉज ऑफ मी. आणि प्रत्येक वस्तू मल्ल्या थावनची उद्भूत जाता. एव्हरीथिंग गेट्स क्रिएटेड बाय मी. हे भगवद्गीतेन तू कृष्ण अर्जुना सांगतस की एव्हरीथिंग इज देर. अहम सर्वस्य प्रभो. आय एम द सोर्स. हांव स्रोत आसा. मत्ता सर्वं प्रवर्तते. तरी हे लक्षात दवरून मन श्लोक आसा पूर्णोत्ता बद्दल. पूर्णत्व म्हळ्यार कळ्ळें हाची कल्पना आमकां पूर्ण म्हळ्यार कळटा आमकां. आमी म्हळ्यार तशी भौतिक स्तराचेर पूर्ण म्हळ्यार कळ्ळें आमकां गोत आसा. आमी स्टुडंट सांगता ती कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेन्स और कंप्लीट द प्रोसिजर अशी आमी इन्स्ट्रक्शन दिता. कंप्लीटनेस म्हळ्यार आमगेलें ताची कंप्लीटनेसा बद्दल आमगेलें ज्ञान इनकम्प्लीट आसता, लिमिटेड आसता. पण आमी ते करतात, ताचे वापर करतात कंप्लीट. जाल्यार खरें पूर्णत्व म्हळ्यार केलें तें आमकां शास्त्रांतल्यान कळटा. म्हळ्यार हे हो श्लोक वाचना पळय अहमेव आसम अग्रे हे ऑथॉरिटेटिवली कृष्ण ब्रह्मा सांगता आनी ब्रह्मा इज द सेकंडरी क्रिएटर. ताजे वयल्यान आमकां कळटा की वॉट इज एक्चुअली पूर्ण. वॉट इज पूर्णत्व म्हळ्यार कळ्ळें तें आमकां तातूंतल्यान कळटा. तशीच ब्रह्मसंहितांतू आमी केन्ना म्हणटा ती श्लोकांतू एको अपि रचयितुं जगदण्ड कोटिं यच्छक्तिरस्ति जगदण्डचया यदन्तः अंडान्तरस्थ परमाणुचयान्तरस्थं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि. एको अपि रचयितुं जगदण्ड कोटिं यत् शक्तिरस्ति जगदण्डचया यदन्तः अंडान्तरस्थ परमाणुचयान्तरस्थं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि. तरी आम्ही म्हणता ती शक्ती आणि शक्तिमान अभिन्न अशी आशिले. त्या तत्वांत करोडो ब्रह्मांडांग स्रोत जावन आशिल्लो. करोडो ब्रह्मांडांक स्रोत जावन आणि कोणागली शक्ती अखंड वर्ता आणि कोण ब्रह्मांडांतले परमाणु समूहांतू पूर्ण रूपाने उपस्थित आस त्या आधी पुरुष भगवान गोविंदाक हांव म्हगेले प्रोस्ट्रेटेड ओबेसेन्सीस दिता. म्हळ्यार शक्ती आनी शक्तिमान म्हळ्यार विंगड न्ही. सूर्य आणि सूर्यागल किरण सूर्यागल तेज दे आर ऑल द सेम. केन्ना आमी सूर्यागल किरण पळयता त्या वेळा आमकां मनांत येता की सूर्य आसतलो. एक खोलीन तूं जरी सूर्यागल किरण आयले देन वी कॅन अंडरस्टँड दॅट
सन मस्ट बी देअर आउटसाइड. सूर्यागल किरण आणि सूर्यमंडल जे असं ते तिन्ही मेळून पूर्ण सत्य जाता. आमगेले ज्ञान जे आसा ते आंशिक जल्मी की आमी वी आर लिमिटेड इन आवर अप्रोच टू अंडरस्टँडिंग पूर्णता. पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. तरी जे भगवंतागल शरीरांतू हजार करोडो ब्रह्मांड उत्पन्न जाता ते, उद्भूत जाता ते, आणि एक विशिष्ट काळानंतर परत तागले हृदयान वता ती, तागले शरीरांत वता ती. तातूंतल्यान आमकां खरी पूर्णता कळ्ळी ताची कल्पना येता. तो जे ब्रह्मांड जाता ती उद्भव जाता ती, ते ब्रह्मांडांतूं सुद्धा पूर्णच असं. अशें न्हय की तागेल्यातून ब्रह्मांड निर्माण जालें म्हळ्यार त्या शक्तिमानागल शक्ती वाया गेली म्हणून ना. He has created that, but he continues to retain the same strength. Top Bhagwan, that is पूर्णता. पूर्णता कल्पना खऱ्या अर्थान करची भो एक लेखाने कठीणच असं. जाल्यार पूर्णता म्हळ्यार that which cannot be exactly defined but which can be understood or sensed, that is पूर्णता. आता एक अर्थान पळोवंक गेल्यार एखादी बालमनुशी स्वाभाविकतेने ती गुरबिणी जाता. गुरबिणी जायना पडे 9 महिने थंय एक चेरडाक चलये चेरडो मनान धरूया आमी. चलये चेरडो जन्म दिता 9 महिन्यानंतर आणि अतोनात ती कष्ट जाता ती ते अंतू प्रोसेस अंतू मस्त कष्ट जाता ते. जाल्यार ती अत्यंत आनंदाने ते अनुभवांतून वता आणि इव्हेंच्युअली चली एक जन्म दिता. आणि ही चली जी जन्म येता ती असले कितें की she had emptied her गर्भ and produced that child म्हणून. आत एम्प्टीच उरतले ना. ती चली सुद्धा व्हड जाता. व्हड जाणे पण ती सुद्धा एक स्त्री जाता. ती सुद्धा परत तिका लग्न जाता. ती सुद्धा कंटिन्यूस. सो द प्रोसेस कंटिन्यूस, बंद जायना. म्हणजे पूर्णता जी आसा ती चालू उरता. हे समजून घेवसारखे असं. अशे जगान तूं अनेक फेनोमेनन आसा ती they go to completion which we do not really understand. आम्ही पूर्णता पळोवनचे म्हळ्यार पूर्णता खंयचे आसा ते पळोवनचे आमच्यांतूं योग्यताचे ना. खरे आध्यात्मिक ज्ञान जाल्यार आमी पूर्ण प्रत्येकांतूं पळयता ती. दिस मटेरियल वर्ल्डान सुद्धा हे भौतिक जगतान सुद्धा आमी पूर्ण पळयतले. आता जरी खोलांत विचार केल्यार आमकां एक काळ अशी आशिल्लो केन्ना आमी भगवंत सांगाती तागेल सेवेंतूं भगवंत वट्टू राबताले. वी वर स्टेइंग विथ द लॉर्ड एंड ताच्या संगात आमी आनंदात उपभोग करताले. अशी एक समय आशिल्लो. जाल्यार आमकां स्वतंत्रतेचे जो किडस ते किडान चाबले आणि त्या किडान चाबिल्ली ती आमी लेखले की आमी आतां भगवंता थावन स्वतंत्र जावन आनंदाचो उपभोग करता. विल एन्जॉय सेपरेटली फ्रॉम द लॉर्ड. हो कीड केन्ना आमकां चाबलो त्या दिसा थावन आमी हे भौतिकतेंत येवन पावली. आमगेल जे जिवनांतू आध्यात्मिक जिवनांतू पूर्णत आशिल्ली भगवंतागेल सेवेंतू भगवंतागेल सेव करच्यांतू ती पूर्णता आमी टोटली रेलिंक्विश केली. आणि आमी कृष्णान म्हळें होय वय तुमकां यू वॉन्ट टू एन्जॉय सेपरेटली फ्रॉम मी. मला दूर जावन तुमकां तसं नो प्रॉब्लेम.
आय विल क्रिएट फॅसिलिटीज फॉर यू. म्हणून ताणें हे कृष्णाने हे जे भौतिक जगत असं ताजे कारागृह, दिस प्रिझन हाऊस ऑफ मटेरियल वर्ल्ड तांचे निर्माण केलें. एक दृश्टीन पळोवचें गेल्यार मटेरियल वर्ल्डचो प्रिझन हाऊस इज परफेक्ट इन एवरी सेंस. थंय सगळ्यो फॅसिलिटीज आसात तुमकां, फक्त स्वतंत्रच ना. यू हॅव ऑल द फॅसिलिटीज, जेवण मेळटा, खाण मेळटा, कपडे मेळटा, सगळें मेळटा, ऑल फॅसिलिटीज आर देर. आनी वेळ पेसल्यार तुका टीव्ही सुद्दां मेळटा पळोवच्याक. जाल्यार सगळ्यो तांचो फॅसिलिटी आसता ती. तशीच हे जे भौतीक जगत आसा, हे भौतीक जगतांत सुद्दां एक पूर्णता आसा, पुरो फॅसिलिटीज आसात आमकां एन्जॉय करूंक. प्रकाश आसा, सुर्या प्रकाश आसा, वार आसा, उदक आसा, वेगळे वेगळे मस्तितले फॅसिलिटीज. तशें पळोवचें जाल्यार दीस इज ए कंप्लीट, a prison house is a complete unit in itself. तशीच एक हॉस्पिटल आसा, complete in itself, all facilities are there. जाल्यार हॉस्पिटल तर हे समजून घेवंक म्हळ्यार पूर्ण म्हळ्यार कली म्हणून. तर कृष्णाने आमकां पेटयलें हे भौतीक जगताचे कारागृहांत पेटयलें, जाल्यार तो निर्दयी ना. कृष्ण एज परमात्मा रूपांत तो प्रत्येकाच्या हृदयांत आसा. सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृती ज्ञानम अपोहनम च. तो आमकां स्मरण शक्ती दिता आणि स्मरण शक्ती घेवन वता. म्हणजे ही ऑल्सो विड्रॉज दॅट पॉवर. बरें आसतें, इट्स गुड दॅट ही विड्रॉज दॅट पॉवर, स्मरण शक्ती. ही भगवंतागेले म्हळ्यार कृपेची पूर्णता आसा. इट इज हिज मर्सी दॅट वी कॅन फॉरगेट. आमच्यान जर विसरपणा ना जालें आसल्यार आमी अत्यंत दुख्खी जाता आशिल्ले. मागच्या जन्मांत आमी कलकल पाप केलें, ती कलकल घोर अन्याय केल्यात कोणाचेरी. तें सगळें जर उगडास केल्यार आमी एक क्षणान सुद्दां आमकां सुख मेळचें ना ह्या जन्मांत. तेमी ती भगवंतागेलो कृपा आसा, इट इज देर. His kindness is there manifest in giving us loss of memory. एक पंत हे उगडास वर ना जावचें, ते एक नमुन्याचे रोग जाता. अल्झायमर्स म्हणून डिसीज जे आसा, तातूंत आमगेले म्हळ्यार मांतारपणाचो रोग तो. कल केलें म्हणून म्हगेले एक संबंदीक आशिल्ली, थंय एकली अगदी आमगेले कम्युनिटीची अगदी व्हड एकली, शी इज अ रायटर एक्चुअली. ती तांगेले घरा राबताली. ती एज जालेलें आनी ती अल्झायमर्स. ती जेवन हात धुवच्या वतना, हात धुतना, हात धुवन भायर भितर म्हणटाली, पळय गो आज तूं जावन धपकर न्ही वे म्हणून, कले कुक कर न्ही तुवें म्हणून. म्हळ्यार शी हॅज कंप्लिटली फॉरगॉटन दॅट शी हॅज इटन. दॅट्स अ डिसीज्ड कंडिशन. जाल्यार आमकां जे फॉरगेटफुलनेस देव दिता तें इट्स ए बेनेडिक्शन. अदरवायज इट इज सो मिजरेबल. तांचे जिवनांत तूं मस्तितले अपघात जाता, ती मस्तितले आमगेले खंयचे व्यक्तीचेर आमी मस्तितलें प्रेम केल्या, ती व्यक्ती आमकां सोडून वता. तें जे सहन करची जी शक्ती आसा आनी तांचो जे विसरभोळेपण जो येता, ती भगवंताची कृपा. सो दॅट पूर्णत्व इज देर इवन इन पेसिमिस्टीक सिच्युएशन. निराशवादी हांचो सुद्दां आमकां भगवंत आमकां ही तागेली कृप करता, ती ताचे बद्दल आमी कृतज्ञ आसका पडटा. मुख्य म्हळ्यार आमी पूर्णता पळयना. ती खंयच्यान पूर्णता आसा ते पळोवनची आमच्यान ती वृत्तीच ना. ते वृत्ती ना जाल्यार ती आमकां सगळें इनकम्प्लीट म्हणून दिसता.
जाल्यार सगळं त्या त्या वेळेर जात असता. सूर्योदय जात असता, सूर्य म्हणजे मंडलांतून दुसरे कडे वता तें सगळं जात असतं. सकाळी सांज रात्री परत सकाळ हे सगळं एकामागचे जात असं. सूर्य तागले ही खंयचे ग्रह सूर्य ग्रह आसा ही इज ऑल्सो देर इन अ विशिष्ट वे. एक सूर्य पूर्णता म्हळ्यार तो आमकां उष्णता दिता एंड लायट दिता, दोन्ही दिता, हीट एंड लायट दोन्ही दिता. ताने सूर्याने जरी तागल जागा जो ज्या स्थानांतल्यान तो प्रकाश दिता त्या स्थानांतल्यान चिक्के सुद्दां तो जर पृथ्वी लाग येता तर पृथ्वी जळण खाक जाता. तोच सूर्य थोडे सुद्दां चिक्के धूळ वता तर वील ऑल फ्रीज टू डेथ. ही जे प्रत्येक ऍक्शन आणतो, प्रत्येक कृत्यांतो जे आम्ही पळयता ती स्वाभाविकता पळयता आसा ती तें पूर्णता आमी सोदका. वी हॅव टू अंडरस्टँड दॅट कृष्णा इज मॅनिफेस्ट इन ऑल दीस. प्रत्येकांतू तो आस हे आमी ताजे ध्यानांत घेवंक आणि आमगेले जीवन आमी व्यतीत करता. जिवागल पूर्णता म्हळ्यार भगवंतागली पूर्णतेची सेवा करची. भगवान पूर्ण आसा ते पूर्णागल सेवा म्हळ्यार आमगल पूर्णता. दॅट इज अवर पूर्णता. जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास. ते दासत्व भाव जो आसा दॅट इज अवर सेवा फॉर कृष्णा. सो वी शूड फायंड आमी आमगेले भगवंतागेल सेवेंत आमी पूर्णता वी शुड लूक फॉर. पूर्णता म्हळ्यार पूर्ण केन्ना पूर्ण येता त्यावेळी एक नवन्याचें समाधान आमकां मेळटा. आमी जरी श्रीमद भागवतम तुमी वाचल्यार तातूंत आमी पळयता ते की अशी एक सिच्युएशन येता की वेदव्यासाने ताचे बद्दल आमी उलयले इतले वेळ. वेदव्यासाने इतले सगळे शास्त्र बरयली, महाभारत हें तें सगळें बरयलें. आनी जाल्यार ताणे वेदव्यासाने फक्त धर्म अर्थ काम मोक्ष हाचे बद्दलच बरयलें. आणि थंय बरोवन सुद्दां इतलें प्रोलिफीक रायटींग कोन्न सुद्दां मनांत समाधान ना. केन्ना आमकां म्हळ्यार आमी जे कर्म करता ते आमी जे करता ते तांकां केन्ना पूर्णता अनुभव येता त्यावेळी समाधान जाता. वेदव्यासान इतलें सगळें लिटरेचर केलें जाल्यार बरयलें जाल्यार ताका समाधान नाशिल्लें. ही वॉज नॉट हॅपी विथ वॉट ही हॅड रिटन. ही वॉज व्हेरी अनहॅपी एक्चुअली. डिजेक्शन. ताका गुरु नारद मुनी थंय येता आनी सांगता की त्याच वेळार तो डिप्रेशन आसता त्या वेळारची नारद मुनी थंय येता आनी वेदव्यास तो म्हणटा तू सगळं बरयलें, इतलें सगळं बरयलें, तू धर्म अर्थ काम मोक्ष त्या सगळ्या बद्दल बरयलें जाल्यार तू एक मात्र कर न्ही. त्या ती तुगेले प्रयत्नांत तूं पूर्णत ना. यू आर नॉट देर इज नो सॅटिस्फॅक्शन. त्या म्हळ्यार तुवें श्री कृष्णा गेले गुणगान करनी. यू आर नॉट ग्लोरिफाईड द सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉडहेड. हे त्यामिती तुगेले हे जे ग्रंथ तू जे ताजे रचन केल्या तातूंत ही अपूर्णता आसा. त्यामिती तू जरी पूर्णता तांत हाडची आसा, तुक जरी समाधान आणि आनंद प्राप्त करचो आसा तरी यू मस्ट ग्लोरिफाय द सुप्रीम लॉर्ड. हे इतलेची नारद मुनी आपल्या शिष्याक वेदव्यासा सांगता आणि वेदव्यास इमिजिएटली एक्सेप्ट्स दॅट
इतलं सगळं महाभारत, इतलं सगळं भगवद्गीता, इतलं सगळं बरयलेलं, इतलं श्रेष्ठ मनुष्य. आणि तागल स्टेनोग्राफर गणपती पळयात, विचार करात, सच अ ग्रेट पर्सनॅलिटी. तरी तागल फर्स्ट स्टेनोग्राफर तान बरयलेलें ते तांचं समाधान ना. तो नारद मुनी गुरून सांगिले, गुरुमुख पद्मवाक्य चित्ते ते करिया ऐका म्हणून नित्य म्हणतात. ताणी एकदम फॉलो केलं ते. इतकं महान मनुष्य, ग्रंथावतार भगवंत, ग्रंथावतार वेदव्यास ताणे नारद मुनी सांगिले, इमिजिएटली त्याने एक्सेप्ट केले आणि त्यांनी ते कृष्णागले ग्लोरिफिकेशन केले. तर त्या करनापडे ताका तागले समाधान मेळ्ळें, त्या करनापडे ताका सुख मेळ्ळें, आनंद प्राप्त झालो. वाय? बिकॉज यू नो ही ताणे जे अपूर्ण आशिल्लें तागेले रोल तो ताणें पूर्ण केलो. सो वेन वी कंप्लीट एन असाइनमेंट वी गेट हॅपीनेस. जाल्यार आमी हें करता ती तें एक भौतीक स्तराचेर आमी करता ती. जाल्यार हें आध्यात्मिक स्तराचेर आशिल्लें. नारद मुनीने वेदांत सांगलें ते आध्यात्मिक स्तराचेर आशिल्लें. ती पूर्णता ताणें हाडली. ह्या प्रमाणे आमी पळयता ती मस्तीतले उदाहरण दिवेद. अनेक उदाहरण मनान तूं येता म्हळ्यार रामानुजाचार्य मनान तूं उदाहरण येता की रामानुजाचार्य गेले गुरु यमुनाचार्य आशिल्ले. रामानुजाचार्य यमुनाचार्य केन्ना मेळ्ळी नाशिल्ली. ही हॅड नेवर एवर मेट हिम. जाल्यार यमुनाचार्याक ताचे बद्दल आसक्ती आशिल्ली. तो रामानुज यादव प्रकाश म्हणलेल्या एक मटेरियलिस्ट, भौतिक नमन्याचो मनुष्य. ताल्ल्यागी तागेले एसोसिएशन, तागेले संघांत आशिल्लो. तेमी ती यमुनाचार्य मनांत केन्ना येतालें की इतलो तेजस्वी भक्त जावचो तो हे इम्पर्सनलिस्ट ताल्ल्याक तो एसोसिएट जाता असो हे ताका मन आयलें. जाल्यार एकमेका मेळ्ळीत ते. तो प्रसंग जावना पण थोडे काळाने तो परत वचगलो यमुनाचार्य परत श्रीरंगम तागेले मठाधिपती जावन आशिल्लो. तो श्री संप्रदायाचो लीडर जावन आशिल्लो. तर थंय वचना पळय ताका मनांत आयलें की आतां म्हगेले अंतकाल जो आसा तो लागीं येता असो. तर ताजे पयलें म्हाका रामानुजाचार्याक मेळचें आसा आनी माय अनफिनिश्ड वर्क ताका हातान करून घेवचें अशी मनांत विचार करून तो आपणागेले एक शिष्य पेटयता. रामानुजाचार्याक आपोवन हाडूंक. रामानुजाचार्याक आपोवन हाडूंक पेटयना पळय तो वता थंय श्रीरंगम नो ही गोज वॉकिंग टू द प्लेस वेर रामानुजाचार्य आसा. तरी ताका आपोवन घेवन ते दोग जाणां मेळून यमुनाचार्याक मेळूंक म्हूण येता ती. मेळू आयल्यार श्रीरंगम आयल्यार ते टेम्पला भायर व्हड गर्दी आसता, भयंकर प्रचंड गर्दी. तो विचारता रामानुजाचार्य इतली गर्दी केल्याक? ते म्हणटा ती की जे मनशाने संपूर्ण अंधकारमय जगताक प्रकाश दिलो, ज्या मनशाने सगळ्या जीवनांत प्रकाश ओतलो, तो मनुष्य आमकां सोडून वचगलो. He has left his body. ते आयकना पळय रामानुजाचार्य तो फेंट जाता. ही फॉल्स, ही फेंट्स आनी तो नेलाचेर पडता. तो त्यावेळी प्रसंगात आशिल्लो जे भक्त आशिल्लो तो ताका तोंडाचेर उदक मारता आनी ताका रिवायव करता. आनी कडेरी ते वता त्या स्थानाचेर खंय यमुनाचार्य गेले भौतिक म्हणणे ताका आध्यात्मिक शरीर दवरलेले त्या ठिकाणी वता. त्या ठिकाणी वतना पळय रामानुजाचार्य पळयता की तागेले 3 बोट्टां अशी फोल्ड जाल्यां ती. तो विचारता यमुनाचार्य शिष्याक 3 बोट केले फोल्ड केल्यां ती कल कारण? तो म्हणटा ती आमकां वतना कल्ल्याक फोल्ड केलें. तर रामानुजाचार्य केन्नाय ताका बोट अशी 3 बोट अशी आसताले काय म्हणून म्हणटा ना आमी केदां पळय न्ही, फर्स्ट टायम आमी पळोवचें.
तावळी रामानुजाचार्य जे असं ताने आणिके यमुनाचार्य ताने फॉर्मली शिष्यत्व एक्सेप्ट केलेलं ना जाल्यार हृदयान तो यमुनाचार्याक गुरु म्हणून स्वीकार केला. तर ताका 3 बोट ती पळोवन ताका रामानुजाचार्याक जे असं एक तो येता आणि ते शरीर दवरल कडे येता आणि थंय येवन व्हडाने डिक्लेअर करता. तो म्हणता की तुका एक तुगेल मनांत तूं म्हळ्यार गुरुगेल मनांत तूं म्हळ्यार मानलेल गुरु म्हळ्यार फॉर्मल इनिशिएशन नाही तो यमुनाचार्य तागेल मनांत तुगेल मनांत आशिल्लें आसल्यार की वैष्णव धर्म जो आसा सगळे कडेन ताका प्रचार करता ते हांव करता. आय अंडरटेक हांव ते करता म्हणून सांगता. ते सांगचे भितर फोल्ड जालेले एक बोट खोलता. He has given up his body, but one finger opens up. कडेरी दुसरे बोट तवळ येता आणि रामानुजाचार्य अनाउन्समेंट करता की बोधायन जे ग्रंथ आसा ताजेर हांव भाष्य बरयता. ते म्हणचे भितर दुसरे फिंगर ओपन जाता. तिसरे म्हणता की हांव म्हगेले शिष्यागेले नांव पराशर म्हणून दवरता. हे म्हणून तिसरे बोट खोलता. नॉर्मल जाता. एपेरंटली शरीर सोळ्या जाल्यार अशी बोट तरी हे हातूंतल्यान कल्ले व्यक्त जाता की यमुनाचार्य गेले तांणी जिवीत आसतना मनांत तूं संकल्प आशिल्ले 3 संकल्प ते तांकां पूर्णतेक व्हरूंक जाय न्ही. ही कुड नॉट टेक इट टू कंप्लिशन. पूर्णतेक व्हरूंक जाय न्ही आणि ते जे आसा रामानुजाचार्याने प्रॉमिस केलें डेथ एट देर त्या सिच्युएशनान की हांव ते करता म्हणना फुडें ते बोट खोल्लें म्हणून. ताजे वेळार आमी लेखता की आमच्या मनासून अशी मस्तीतले आमी मस्तपंत आध्यात्मिक मार्गांत आमी आशिल्ल्यांक मनांत मस्तपंत आमी केले ना केले तरी संकल्प करता ती जाल्यार भौतीक स्तराचेर येवन ते संकल्प आमकां पूर्ण करूं जायना. आध्यात्मिक संकल्प पूर्ण करूं जायना. तरी आमी हे शिकता की आध्यात्मिक जे संकल्प आसा ती तांकां टॉप प्रायोरिटी दिवंक तांकां आमी प्राधान्य दिवंक आमच्या जिवनांत आणि तांकां प्राधान्य दिवन जे आध्यात्मिक संकल्प आसा ती आध्यात्मिक जी सेवा आसा ती सेवा प्रथम करता. ते आमी हातूंतल्यान शिकता. तरी अनसेड डिझायर्स ऑफ यमुनाचार्य अनस्पोकन डिझायर्स म्हणटा म्हळ्यार खंयचे संकल्पांक ताणें म्हळ्यार वक्तव्य करिनाशिल्ले ताजे बद्दल ते रामानुजाचार्यान फुलफील केले. ते आमी 6 सर्कस. दिस इज समथिंग विच यू कॅन लर्न फ्रॉम यमुनाचार्य अँड रामानुजाचार्य. त्याप्रमाणे ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. आमी हे लेखता की जे कले आमी ती पूर्णत्वाक व्हरचे आसा आमगेलें पूर्णत्व म्हळ्यार आमी जे भक्त आसा ती आमी भगवंतागेले दास आसा ती आणि दासत्वांतूं जी आमकां सेवा करूं जाता ती सेवा आमी कितले पटीने पूर्णतेक आमकां व्हरूंक जाता तितले प्रयत्न करता आणि कशी ना कशी ती सेवा करून आमी भगवंताक समाधान दिवंक. हे इतले हांव हातूंतल्यान शिकलो. मस्तितले उलोवंक सारकें आसा हेजेर जाल्यार हांव हांगाची विराम दिता आणि म्हाका वेळ आसा म्हूण दिसता थोडो तरी हांव तेजी तुमकां कथा सांगची आशिल्ली ती कथा आतां कंप्लीट करता. तुमकां अनुमती आसल्यार इफ यू प्रॉमिस किंवा म्हळ्यार चैतन्य महाप्रभू गेले गौर पौर्णिमा जी आसा आतां 28 तारीखेक येता आणि 28 तारखेन तूं ताणें 28 तारखेक गौर पौर्णिमान तूं
तरी कले तरी एक गौर पौर्णिमा गौरंग महाप्रभुगल एक कथा सांग्या म्हणून म्हाका मनायलें. तर ती कथा अशी आसा की तावळी तो संन्यास घेवन आशिल्ले निमाय पंडित म्हणून आपयताले, व्हेरी यंग 16-17 वर्साचो, आणि तो तो व्याकरणात शिक्षक जावन आशिल्लो, व्याकरण शिकयतालो. पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, उदार पुरुषोत्तम भगवान चैतन्य महाप्रभू तो व्याकरण शिक्षक आशिल्लो. तागेलो ओन टोल आशिल्लो, स्कूल आशिल्लें, मस्त तितले स्टुडंट्स आशिल्ले तागेले. ते स्टुडंट्साक तो ग्रामर शिकयतालो. तरी जालें एक म्हळ्यार नवद्वीपांत राबतालो तो, नवद्वीपांत तागेले वास आशिल्लो. तरी जालें एक म्हळ्यार थंय खूब बरी लोकांक थंयचे जे प्रतिश्ठीत पंडित आशिल्ले नवद्वीपाचे, वेल एस्टॅब्लिश्ड टिचर्स, तांकां एक खबर आयली ती म्हळ्यार की थंय एक काश्मीर काश्मीर पंडित येवंचे आसा, काश्मीरी पंडित तो येवंचो आसा, केशव काश्मीरी तो येवंचो आसा. आणि तो येवन सगळ्यांक जे आसा तर्क वितर्क करून डिबेटान सगळ्यांक तो तांकां सोलसिता आणि तांच्यान बरोवन घेता. सो एंड सो आय एम केशव काश्मीरी जाता हांव हरलो म्हणून बरोवन घेतालो. ते अहंकाराचे लक्षण. अहंकार विमोडात्मा कर्ताहमिति मन्यते. तरी त्या केशव काश्मीरीक सरस्वती देवी गेले वरदान आशिल्लें. मग ताका जिवाचेरी सरस्वती वास करताली आणि ताका अगदी म्हळ्यार सुलभतेने तो काव्य रचन करतालो केशव काश्मीरी. आणि ही खूप क्रिएट पोएट्री इम्पेकेबल भोग पोएट्री तो ताका करूं जाताली. आणि डिबेट्सान तो सगळ्यांक हरयतालो. तेमी ती तो केशव काश्मीरी नवद्वीपांतल्यान म्हणना पळय, थंयचे जे गेड्डे आसात न्ही पंडित, ते सगळे तेंतून धांवन वचले एस्केप. तांकां म्हळ्यार दिसलें की जाल्यार थंय न्हू डिफीट घेवचे बदला हांगा आमी दूर वचचें बरें म्हणून. तरी तांणी कल केलें, तांणी सांगलें की हाका निमाय पंडिता सांगलें तूं हांगा राब आनी तूं ताल्या डिबेट करी म्हणून. तूं हांगा राब आनी तूं ताल्याक इनवॉल्व जा. आनी तांणी मनांत लेखलें की हो इतलो यंग आसा, 17-18 वर्साचो यंग, ताका जरी केशव काश्मीरीन हारयलें नॉट व्हेरी सिग्निफिकंट, ताजे कडेन भारी महत्व ना. जाल्यार तांणी जर केशव काश्मीर हारयलें, हाऊ ग्रेट. तेमी तांणी डिसिजन घेतलें. निमाय पंडिता सांगलें तो आज पळय येवंचो सांगा नवद्वीप. तांणी आना पळय जाल्यार यू डील विथ हिम, आमी हांगा नाती, आमी वी आर गोईंग आउट. तरी ते वचून सगळो जाण धांवन. आणि नेक्स्ट डे जे आसा निमाय पंडित तागेलो पुरा विद्यार्थी गंगा तटार तेरी सगळे जाण बसल्या ती चंद्रागेलो प्रकाश पडतस आणि तो मध्य बसला आणि ताजे सुतू तागेलो पुरो स्टुडंट्स बसले. तरी कृष्णदास कविराज गोस्वामी तागेले वर्णनांत म्हणटा की कशी चंद्र विंगड विंगड नक्षत्रांनी कशी सरावंड जावन कशी सुशोभित दिसता, त्या प्रमाणे चैतन्य महाप्रभू सो रेस्प्लेंडंट, इतकी गोमटे कोप दिसतालो. कंदर्प कोटी कमनीय विशेष शोभम, कृष्णागल सौंदर्य आसा तें, दॅट ब्युटी इन अ फेअर कॉम्प्लेक्शन, गौरवर्ण, यू कॅन इमॅजिन. बशिलो, व्हेरी इम्प्रेसिव्ह. थंय केशव काश्मीरी आयलो. केशव काश्मीरी आयलो आणि ह्या पळय ताणें अगदी तिरस्कार, कंटेम्प्चुअसली म्हणटात न्ही, व्याकरण शिकयतालो तूंच म्हणून. आर यू द वन हू टीचेस व्याकरण? नमस्कार कोण तर म्हळें होय होय चैतन्य महाप्रभू म्हळ्यार निमाय पंडितांनी सांगलें होय होय ह्युमिलिटी तृणा जपी सुनीचे ते दाखव न्हू. नमस्कार केन्ना म्हळें होय होय हांव व्याकरण शिकयतलो हांव म्हणची. आनी तूं इतलो व्हड सरस्वती देवी तुजेर अनुग्रह आसा,
आमकां म्हळ्यार आमी नशिबान आसा ती तुगेलें दर्शन जालें अशी ताणें म्हळ्यार निमाय पंडितांनी ग्लोरिफाय केलें केशव काश्मीरी. ते ग्लोरिफाय करना फुडें तावळी निमाय पंडितांनी केशव काश्मीरी सांगलें की तुगेले जिबेचेरी सरस्वती देवी अनुग्रह आसा म्हणून आयकता ती की आमी आतां सगळे जाण गंगा तट आसा हें गंगा तटाचेर आमी सगळे जाण बसले ती तुका जे वक्तृत्वान तुका जे हें वरदान आसा ताजे फायदो घेवन तूं गंगेचेरी गंगा स्तुतीचेरी शंभरी स्टांजास निर्माण करीन आनी आमकां सुनय आमकां सांग म्हणून. किशोर काश्मीर भोव आनंद जाला म्हाका असायनमेंट मेळ्ळ्या. देर इज नो क्वेश्चन ऑफ देर विनींग असायनमेंट मेळ्ळ्या म्हूण भोव खुशाल जालें. आनी ताणें खरोखरी तागे लेखान एका म्हापशे 100 स्टॅन्झा पोएट्री ताणें क्रिएट केली आनी म्हणून दाखयलें सगळ्यांक. 100 ताणें आयकलें. आयकना फुडें थोड्या वेळान ताणें ह्यो मिटींग सगळे जाणांनी म्हळें आनी निमाय पंडितान म्हळें कितलो महान आसा तूं जिबेचेर खरोखर सरस्वती आसा नाजाल्यार इतलें सुंदर काव्य कोणा भितर कोरूं जातलें. आनी तुका कशी टॉरेंट्स ऑफ रेन कशी पडटा ती मुसळधार पावस कशी पडटा तशी तुका तोंडान तो न्हू गंगेची स्तुती भायर पडटा अशी. भोव ग्रेट तूं आसा भोव ग्रेट तूं आसा. जाल्यार तुगेले थोडे जे श्लोक आसा ती तातूंत चुकी आसा ती देर आर सम मिस्टेक्स. एक्झॅक्ट चुकी म्हणून म्हाका उगड आसना हांव स्पॉन्टेनियसली सांगता आसा जाल्यार तो म्हणाले मगले तूं पोएट्रीन तूं चुक्यो असंभव इम्पॉसिबल बैंक कप इरिटेट जालो. तर हे जे आसा अहंकाराचें लक्षण. भगवंतू हे प्रत्येक मनशाक कसले ना कसले तरी एक विंगड एट्रिब्यूट दिता. हाका इन्स्टंट क्रिएशन ऑफ पोएट्री ताचें वरदान आशिल्लें तरी ताका अहंकार आयलो आनी अहंकार येना फुडें अहंकाराचो नाश भगवंत करताची. दॅट इज 100% शुअर. एबिलिटी is okay, but pride is not okay. So भयंकर प्राऊड जालो तो आनी ताका ते प्रायडान तूं भगवद्गीतेन म्हणटा यद यद विभूतिमत्सत्वं श्रीमद ऊर्जितमेव वा तत्तद अवगच्छत्वं मम तेजोंश संभव म्हणटा कृष्ण. तरी यद यद विभूती जे कल तुका जगतान तूं गोमटे दिसता जे कले अद्भुत दिसता हे समज की ते मगले तेजाचे एक अंश मात्र जावन आसा तिळो मात्र अंश जावन आसा हे समज. ही प्रज्ञा कोणाक ते भगवंताचे कृप प्राप्त जाला की ती प्रज्ञा त्या मनशाक आसका. ती ना जाल्यार ताच्यान तो मिथ्या अहंकार येता आनी मिथ्या अहंकार आमी ते नाश जाता. तरी त्या परिस्थितीन तूं हाणें निमाय पंडितान सांगलें एक्झॅक्ट म्हाका श्लोक उगड आसना ती हे श्लोकांत म्हणाले हे अलंकाराची चूक जाल्या. थोडे कडेन तुवें एक अर्थाचे 2 शब्द वापरले ती. आतां म्हाका ते एक्झॅक्ट शब्द ते उगड आसना ती बट हांव कन्नडान तूं एक शब्द आसा तो वापरता. आकळ गोमूत्र. आकळ म्हळ्यार गाई. गो म्हळ्यार गाई. आकळ गोमूत्र म्हळ्यार यू आर रिपीटिंग द सेम थिंग. त्या प्रमाणे चुकी तूं केल्या ती तुगेले कंपोजिशनान तूं असलो सुमार चुकी आसा ती अलंकारान चुकी जाल्या ती आनी तो सांगता. ते सांगना फुडें ताका म्हळ्यार तोंड उगडूं जायना. हाका कोणाक जिबेचेरी सरस्वती खेळटाली ताका तोंड उगडूं जायना. तो म्हणटा की हांव जे रचना केली हांव जे गंगेक स्तुती ती हांव अगदी मुसळधार पावसा वरी हांव सांगता आशिल्लो. तुका कशी हे कळ्ळें की सचे श्लोक तातूंत ही चूक जाल्या म्हणून कशें तुका. चैतन्य महाप्रभू म्हणटा
की भगवंतागल कृपेने थोड्या जाणांक तुगल प्रमाणे शक्ती प्राप्त जाता. तुगल चातुर्य, वाक्चातुर्य, तुगल ते कवित्व ताजे आभूषण तुक प्राप्त जाता. आणि थोड्या जाणांक भगवंताच्या कृपेने ते श्रुतीधर जाता. ते हे श्रुतीधरा भीती जाऊन ही काण सांगली. हांव अर्लियर सांगलें की अर्लियर जमान्यांत अर्लियर म्हळ्यार आमगेले पुरातन वैदिक अंतू काळांतू विद्यार्थी जे असताले एक पंथ आयकना पडे तांकां सगळे कडेन स्मरण उरतालें, उगडास उरतालो. तांकां श्रुतीधर म्हणटाले. तरी चैतन्य महाप्रभू सांगता, निमाय पंडित सांगता की थोड्या जाणांक तुजवारी कवित्व करचे ती स्फूर्ती भगवान दिता आणि थोड्या जाणांक श्रुतीधर म्हणटा. तांकां आश्चर्य ना म्हणून, देर इज नथिंग सरप्रायझिंग. तेमीच मागीर हें उगडस. तरी ते आयकून निमाय पंडितान उलयलें आयकून केशव काश्मीरी गेले तोंड बंद जाता. He starts, he is not able to come out with any words. कोण आहे इतकं गोमटी कविता रचन केलेली ताका उलोवन शकता जायना. निमाय पंडिताक सांगता, आज तूं भोव मातसो थकला म्हणून दिसता, तूं घार वच, हाय यो, वी कॅन डिस्कस इट कंटिन्यू द डिस्कशन म्हणून. तो घार वता केशव काश्मीरी. घार वचना पुढे सरस्वती देवी त्या इष्टदेवता तिका आवाहन करता आणि ती त्याच्या मुखारी प्रकट जाता. त्यावर तो सरस्वती देवी म्हणता की कल हे देवी, आज हे चिट ऑफ ए बॉय, त्याचे यंगस्टर लहान मनुष्य, त्यानं मगल अवहेलन केली, अपमान केलो. आणि तू कलंकर न्ही, तू मला थांबू हे अशी आज ते अशी जायनी. ह्यानं म्हणे चूक कशी घडून हाडले. Why did you create such mistakes in my rendition? हांव जे सांगलें तांकां कशी चुकी कशी जाले. ती म्हणटा की तुका एक गोतना म्हळ्यार एक म्हळ्यार तुगेले प्रायडान तुगेलें एक्झिबिशन तूं केलें, जाल्यार दुसरो म्हळ्यार तो ज्या मनशान तुका हो अनुभव दिलो तो मनुष्य मगल स्वामी जावन आसा. ही इज माय हजबंड, पती. ताजे मुखार हांव मगल बुजवंत कशी दाखयतली. आय कुडंट हॅव शोन दॅट इंटेलिजन्स. तर तू एकूच मार्ग आसा, तूं इमिजिएटली वच आणि तांगेर शरण घे. तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंत जावन आसा, मगल स्वामी. तागेर शरण घे आणि तुका जिवनात उद्धार करून घे. ताका मान्य करता पडता. तो इमिजिएटली नेक्स्ट मॉर्निंग वता आणि निमाय पंडिताक लायज जावन प्रोस्ट्रेट बिफोर हिम, दंडवत प्रणाम करता आणि सांगता की हांव तुका शरण आयला. मध्यान तूं म्हळ्यार गर्व आयलेलें मगल पांडित्याचें, मगल स्कॉलरशिपाचें, तें तूं दूर केलें. आतां हांव कल करता म्हणून सांगलें. त्यावेळी निमाय पंडित सांगता, तुका जे ऐश्वर्य पळय तें गरिबांक आनी ब्राह्मणांक वांटून सोडी आणि तुगे हस्ती प्रॉपर्टी ते सगळं दिवन काडी आणि तूं भक्ती मार्गांत यो. जाल्यार हांव तुका हें सांगल्या म्हणून कोणाक सांगू नाका. डोंट. तावळी निमाय पंडित तो तावळतालें आनी हरे कृष्ण आंदोलन स्टार्ट कर न्ही. ही हॅज नॉट स्टार्टेड हरिनाम संकीर्तन, कोर नाका अशें सांगलें. तर ह्या प्रमाणे केशव काश्मीरी सबदीव करता निमाय पंडित. त्यावेळी आनीक ताणें संन्यास घेयनी. जस्ट ए ऑर्डिनरी पर्सन लायक अस. हें हेजे वयल्यान आमी मस्त बग शिकचे सारकें आसा. हरे कृष्ण. नकळत ना कितलो वेळ जालो आनी कितलो वेळ आसा म्हणून.